सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागतले हांव तेओदोरियो सिल्वेरा आपल्या 70 वर्सां जल्माचो दीस समारंभता देवाक दिनवासता. ताच्या जिविता खातीर सगळ्या देण्यान ताका देवान बोरला देखून कितें भाशेन ताका दिनवासून आज देवाक दिनवासून ते आपल्या मिसाच्या बलिदानांत मागूंक लायता आनी कितें भाशेन आमी ताचे खातीर मागुया बरे भलायकीन देवान ताका राखूंक आनी सांबाळूंक. तशेंच मागुया सोंपलेल्या आना सेवेरिना नुनीस तिका सासनाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रभू म्हूण किरीत भाशेन तिचेय पासत मागुया 7 म्हयन्याचेर रीस डायस हर्निया सर्जरी ताची आज स्कॉटलँडाक जाता. किरीत भाशेन देवान ताका राखूंक आनी सांबाळूंक ह्या भुरग्याक आनी उदीक ताका बरे भलायकेन दवरूं म्हूण किरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सिन्झिया फेर्नांडीस आपल्याच्या आज जल्माचो दीस समारंभता ताकाय बरे भलायकेन देवान राखूं आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर. देवान आमकां हें गोंयचें राज दिलां. उदीक आनी उदीक बऱ्या मनान ह्या गोंयच्या राज्यान एकवटान आमी जिवंक आमचे भितर उदीक आनी उदीक भावपणां आसूंक आमकां चलयतले राज जे कोण आमचे अधिकारी आसात तांणी बरे तरेन आपल्यो जुट्टी सांबाळूंक आनी आमचे सृश्टीचोय तांणी बरे तरेन राखूंक आमची सृश्टी राखूंक आनी ताचो बरे तरेन परामोस करूंक आमचे खातीर आनी तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आगे उस्तुरे वोड तुजो बावाट जेसू एक ओस्तोरी किरीत भाशेन एक विधवा आपल्या सोशयेंत आपले दुवेक तिचे देवचार बसला तो काड म्हूण मागता तेन्ना जेसू किरीत भाशेन इस्रायलाच्या घोरण्याक आपूण सोडवून हाडूंक आयला आनी न्हय दुसऱ्या ओस्तोऱ्यांक वा दुसऱ्या घोरण्यांक. ह्या वेळार हे ओस्तोरेचो बावाट पडून जेसू तोटाकता आनी जें कितें तिच्या बावार्थान ती मागता तो तिका फावो करता. आमच्या जिवितांत देवा सुशी आमी बावार्थान येता तेन्ना उदीक आनी उदीक देव आमच्या काळजाची आवडे आमची काळजाचे आनी मनाची भावना देव सजमता. तरीच मनांत आसलेली आमची भावना देवाक आमी ह्या वेळार ओंपुया आनी आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जियेतना ताच्या मोगा सारकें कर ताची आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी म्हूण खुदकुतीत ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर थोडो वेळ उगी रावन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो बोड उपराध एपासोत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमी कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक हांव दिवंक सोदतां त्या काना देसाची खबर काडूंक मनीस धाड.
दर एका कुळांतलो एक मनीस धाड, दर एकलो कुलाचो फुडारी जावं. सोरेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे मोजेसान तांकां पारांच्या ओरोण्यान सून धाडले. 40 दिसां उपरांत देसाची सोदपूस करून धाडलोले ते परत आयले. पारांच्या ओरोण्यान कांदेश म्हणटा थंय तांणी मोजेसाक, आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरजेक सोदून काडली. तांकां आनी सगळे पोरजेक थंयची खबर दिली आनी त्या देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडूंक दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलोल्या देसान आमी गेल्या. त्या देसान कोरेंस दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देसाचें उत्पन्न तें, पूण त्या देसान रावता तो लोक एकदम बोलिश्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी भोंवतीं दुर्गां बांदून तीं घोट केल्यात. त्या भायर अनाकाची संसद आमी थंय पळयल्या. नेगेब प्रांतांत आमालीक लोक रावतात. हितीत, आमोरीत आनी जेबुसीत लोक दोंगरी प्रांतांत रावता. दर्या किनारेर आनी जॉर्दानाचे देगेर कानाकार लोक रावतात. मोजेसा भोंवतणी जल्मल्ले पोरजेक कालेबान समजायली आनी म्हटलें, आमी वचून तो देस आमच्या ताब्यान करुया, कित्याक दुबाविरेंत आमी जिखतल्या. पूण तांचे बरोबर गेल्ले मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक ते आमचे वोन बोलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देसाची ताणें इस्रायलाच्या पुतां धुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हटलें, आमी खबर काडून गेल्या. त्या देसाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखला तितलेय मनीस एकदम लांब. कोरेंस म्हणल्यार त्यो ओरिश्ट आमकां मेळ्ळे. अनाकाची संसद ओरिश्टांची पिणगा. आमी तांचे फुडें सारके तोड कशे दिसताल्या आनी तांकांय तशेंच दिसलें. हें आयकून सगळे पोरजेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडोन सारली. सोरेस्परान मोजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हटलें, ही नोश्टी पोरजां म्हजेर केन्ना पर्यान गुणगुणटली. तांकां सांग, ती म्हजेर गुणगुणटात तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सोरेस्पोर. हांवें आयकलां त्या तुमच्या गाराण्या प्रमाणे हांव तुमकां वागयतलों. लोकगणटी केल्या तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसलोलीं तुमी सगलीं. म्हजेर गुणगुणल्यात ती तुमी तुम्हा सोमेस्तांची मोदीं ह्याच हरोण्यांत पडटलीं. सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देसान तुमकां पावोवन तिगतलें म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिली, त्या देसान तुमी जेफुन्याच्या पुता कालेबाक आनी नुनाच्या पुताक जोसुयेक काडून भितर सरची नात. त्या देसाची खबर काडून तुमकां 40 दीस लागले. एक दीस एक वरस कशें धरून 40 वर्सां पर्यान ह्या ओरोण्यान तुमच्या पातकांचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका पाट करप कितें तें तुमकां समजतलें. हांवें सोरेस्परान अशें म्हणलां, म्हजेर कळ पडली ते नोश्टे पोरजे कडेन हांव हे भाशेन चलतलों. ह्या ओरोण्यान तांचो विनाश जातलो. हांगा तीं सगलीं मरतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगलीं पोतून म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा,
तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नोश्टेपण केला, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली ना. जाबाब, तुजे पोरशेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पूण रोकडीच तांची कर्तुवां तुमी विसरलीं आनी ताची खोशी सोदिनासतना चलूंक लागलीं. अरोण्यांत आपल्या वणवण्याची वाट ताणें दवरली, जोगलान देवाची परिक्षा करूंक लागली. जाबाब, तुजे पोरशेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तान ताणें केलीं वर्ती कर्तुवां, कामाच्या देसान नावलां विस्मितां, तांबड्या दोऱ्यान अजापांचे चमत्कार, तरी देवाक आपलें तारोक तीं विसरलीं. जाबाब, तुजे पोरशेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तूं तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण बोस करूंक आयतो जालो राग पेल्यान काडच्याक. तांचे खातीर विनोती करूंक तांचे मुखार जालो उबो, मोइजेस ताणें विचून काडलेलो. जाबाब, तुजे पोरशेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू तुमचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोड सोरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उवेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीर दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून मुडय, म्हाका फकत इस्रायलाच्या गोंडाण्याच्या सांडलेल्या शेळयां सोशी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेसावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगी व्हड तुजो बाबाड, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगार भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक ही घोडणी जेजू एके सामारितन बायले सवें घोडटा आनी ती सामारितन बायल त्या प्रांतांतली न्हय, पूण त्या प्रांता एक कानाचे ओस्तोरी सवें ही घोडणी घोडटा तेन्ना आयच्या दिसाक तिचो भावार्थ घोडेक तपासता
अशें आमकां दिसता. पूण भाव भयणीनो, इतिहास तर आमी वाचीत जाल्यार जेजू तीर आनी सिदोन ह्या प्रांतांतलो कोडसरून गेलो. तीर आनी सिदोन खंय पडटा काय? आतां आमी तर तीर आनी सिदोन सोदूंक गेल्यार आमकां तें लेबनन हांगा मेळटा. आनी तूंय एक कानाची ओस्तोरी. जेजू एक जुदेव जावन आसलो आनी कानाचे ओस्तोऱ्याक वो कानाच्या लोकांक जुदेवा भायर दुसऱ्या लोकांक ते बरे तरेन लेखी नासले. तांकां बोश्टवलेली सुणें वो बोश्टवलेले कुत्रे कशे ते मानताले. दे वर डिफायल्ड. कित्याक दुसऱ्या देवांक ते पोसताले, खरे देवांक ते वळखनासले. जायते देव तांचे आसले म्हणटूच तांकां बोश्टवलेले सुणे कशे ते मानताले. आनी हे समोज जेजू आपल्या वावरांत दवरता. कित्याक लोकां मदें जे कितें समज आसा, गैरसमज आसा, तो तांच्या मनांतलो काडून कशे तरेन देव सगळ्यां सवे एक सारको. देव जाती काती मानिना, देव धर्म पळयना, देव एकामेकाची वय सोकला तुजें कितें पद्दत वो तुका कितें बरे तरेन बाबा भयणी तुजी पदवी आसा, जुट्टी आसा, हें देव पळयना. आनी जेन्ना ही कानाची ओस्तोरी थंय आयली तेन्ना ती उयेल मारून बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता मोशी काकलूत कोर. कित्याक तिचे दुवेचे देंवचार बसलेलो आसलो. आनी जेजू एके भाशेन तिका कान दिना. निग्लेक्ट, ही निग्लेक्ट्स हर. समहाव ही इग्नोर्स हर. बाबा आमकां कोणेंय तर निग्लेक्ट केली, आमकां कोणेंय तर इग्नोर केली, आमकां तर कोणेंय थोडो वेळ लक्ष दिवंक ना, आमकां तिडोवक येता, आमकां भितरल्यान राग येता, आमकां भितरल्यान भाव भयणो हिणपण भोगता. आमी जायते फावटी म्हणटा ताणें म्हाका पळयलें पूण पळय नासतना केलें, ताणें म्हाका पळयलो पूण जाप दिवंक ना, म्हाका पळय नासतल्या भाशेन नदर ताणें दुसरे वाटेन केली. अशेंच जेजून ही ओस्तोरी सवें केलें. आनी ही ओस्तोरी बोबाट मारूत रावली. आनी तिचे जेजूचे शिश्य येवन म्हणूंक लागले, सायबा तिची काकलूत कर, ती केदें वयर जाली आतां बोबाड मारता, कितेंय तरी सांग तिका. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेडयां सोडशी धाडला. भाव भयणीनो, जेजू कितें भाशेन ह्या शिसाचें मन आनी थंयसर आसलेल्या लोकांचें मन दाखोड करूंक सोदता की तुमी कशे तरेन फकत इस्रायलाकूच पवित्र म्हूण सजमतात, पूण देव सगल्यांक पवित्र करूंक ह्या संवसारांत आयला. न्हयच इस्रायलाक पूण आख्ख्या संवसाराक, कानाचे जावं ग्रीक जावं हेर दुसऱ्या लोकांकूय देव सोडवून घेवन आयला. आनी हे बाबा भयणीनो बरे तरेन समजूंक आमकां मातेवाच्या 7व्या आवेस्वरांत 6वे वडीन मेवता. डू नॉट गीव टू द डॉग्स वॉट इज होली. जें कितें पवित्र आसा तें सुण्यांक दिवं नाकात. म्हणटकूच हो गैरसमज आमच्या मनांतलो बाबा भयणीनो काडूंक जेजू किरीत भाशेन म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या शेडयां सोशी धाडला. हे भाशेन आसोन आसोन जेजू तिका फालां मारता. आनी ही ओस्तोरी आसोन आसोन न्हय, पूण आपल्या जिवितार येयलेल्या अडचण्याची जेजू ही मस्करी करता म्हूण ती सरपुटून ताका म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. आनी तो म्हणटा, घरच्या भुरग्यांचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. भाव भयणीनो, कोणाकूय तर आमी सुणें म्हणलें व्हडलो अपमान जाता. कोणाकूय म्हणलें, ए तूं कुत्र्या हांगासर यो, तेन्ना भाव भयणीनो आमकां ल्हानपण भोगता. आमी म्हणटा, कितें उलयता तूं, कितें तुज्या तोंडांतलीं उतरां सुट्टात, हें तुका सबना. भाव भयणीनो, आयज जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें जाता. घडीक उतरां आमचीं सुट्टात तेन्ना घडीक हीं उतरां थोडो लोक धोत्ता आनी ह्या उतरां वरवीं घडीक तुज्या जिविता वयर जायत्यो अडचण्यो येतात. घडीक तुज्या उतरांतल्यान घडीक दुसरो आपलो जायतो गैरसमज काडून घेता. आनी जेजू हेच ओस्तोरी उद्देशी आमकां एक समज दिवंक सोदता, समजणी दिवंक सोदता. आनी ती म्हणटा, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. आनी जेजू तोटाकता. आपल्यान तिका अपमान केलो, आपल्यान तिका किकोंत केली, आपल्यान तिका भायर आयली,
तरी ही वस्तुरी आपलो बावाड जाणिना, कित्याक जेसू सोबेत आयले ती जाणा हे सोरवंडराशी मागल्यार आपल्याक मेवतलें, बरोसो तिका आसा. भाऊ भयणीनो, तो म्हणटा आगी वस्तुरे वोड तुजो बावाड. हांवें तुका इतली लॉस केली, हांवें तुका किकोन केली, हांवें तुका भायर आयली, तुजें नदो सुद्दां हांवें घालूंक ना, तरी तुवें मागपाचें सोडलें ना. तुजो बावाड तुवें म्हजेर आसलेलो तो तीर गोट ठेवलो, तुवें आपलो बरोसो सांडून दिवंक ना. आनी तेजो तिका म्हणटा तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच कुडये बाबा भयणीनो बरी जाता. सगळ्या आपल्या वायटांतली ज्या देंवचाराच्या ताळणेंत ती आसली ती बरी जाता. जेन्ना आमी देवा सुशी येता तेन्ना खालतीकाय गरजेची. देवा सुशी येता तेन्ना आमचो बावाड ओदीक खोलावंक गरजेचो. देवा सुशी येता तेन्ना बरोवंसो धरूंक ओदीक गरज. कित्याक गुडीक देव आमच्या जिवितान येतल्या अडचण्यांक तपासता. देव गुडी आमच्या अडचण्यांतल्यान दुसऱ्यांक बरें हाडूंक सोदता. म्हज्या अडचण्यांतल्यान देव गुडीक दुसऱ्यांक एक बरी देख, बरी जाणवाय दिवंक सोदता. आमकां कृपा मागुया. दर दिसाक पवित्र आत्म्याच्या ह्या प्रेरणा उदेशी आमी देवाचे येवजणेक उक्ती रावंक. देवाक जाय तशें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ताची कृपा आमकां कोतकोत्यान मागून घेवया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39, C26. मोशा भाऊने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रोत्सून जावं ही देणी पवित्र को तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां मोपलेलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर कडेन सूर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रोसले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां सर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगळे देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पो उत्सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवें ताका सय उत्सर्गीन तुका सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी
ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया, तुझ्या कुसाहाली पुनर्जीवन पोणा बोरवी तुवें नाका सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पळय गुणास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठा गुतीन मेल्ल्या समेस्तां जे पोरजोरीत मुखार मोड फुडेंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगतीत चपोती बागेन सुसे बागेन धरून तान सर काळीत कामानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कशी परमातिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप कटती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजी उत्तर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jesus,
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख, अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बोजोण किरीत भाशेन आपूण रितीर करून येतल्या ह्या बोजोणीक देवाक दिनवासूंक सगल्यांनी किरीत आपल्या पादविकारा खातीर देवाक दिनवासुया आनी किरीत भाशेन हे बोजोणेंत आमी वांटो घेवया. पवित्र संस्कारा मुखार जेजू लागीं मागुया सगल्यांक आमकां एकवटान भावपणान दवर आनी आमचेर येतले सगळे वायट, आमचेर येतली पिडापीड, आमचेर येतली तुफानां उपरासतात तेन्ना आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण किरीत भाशेन ह्या पवित्र संस्काराचे बोजोणेंत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये सुरसुरे खोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आश्रया आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी पेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजें ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. उदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत शेतायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत शेतायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत शेतायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू.
Baginti Marie, Baginti Marie, Adardi, Adardi, Odrusta, Odrusta, Sampollolia, Sampollolia, Mozotkor, Mozotkor, Oskot Kalzanच्या, Kalzanच्या, Mag, Mag, Poचेपासून, पोचेपासून, Zasheraती, जाशरती, देवाच्या देवाच्या मुळ्याऱ्यांची, मुळ्याऱ्यांची, विनोदकोर, विनोदकोर, सोगल्या, सोगल्या, देवाक भेटयलोल्या, देवाक भेटिल्ल्या, उस्तुऱ्यांपासून, उस्तुऱ्यांपासून, फावोकोर, फावोकोर, तुझो आदार, आदार, सोगल्यांक, सोगल्यांक, जे जे मागतात, मागतात, तुझो सासनाचो, सासणाचो आलाशिरो, आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो साहेबिनी, आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोणती. प्रार्थुया येसोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुजे मायपणान सदा शिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोड तुजी सोडवणीचो तूं जो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक किरीत भाशेन पिडेवंता खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवान सोम्या म्हजे मागणे आयक सोम्या आसूं तुमचे सोबे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती ननदबोन आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेचे ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतल्यान भोगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूंक तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदारचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काळ तोगूं. कायम घेऊया T23 पेज नंबर 214 T23.